बिल्डिंगाचो जनरेटर ना जो हायड्रंट मध्ये हां हायड्रंट अजून स्टार्ट झालं हायड्रंट सोड जनरेटर विच इज देयर फॉर टू ऑपरेट द लिफ्ट या दॅट इज अ जनरेटर विथ ऑटो स्टार्ट that is टू ऑपरेट बॅकअप जनरेटर तो ऑटोमॅटिक चालू जाता फाल्यां सपोज गॅस लीक आसा आनी तो तुगेले सपोज जनरेटर चालू जालो मागीर कितें जातलो हां फर्स्ट सेकंड तूं म्हणटा दिस इज अ कमर्शियल बिल्डिंग आर मेंट फॉर ऑफिसीस अँड वॉट एवर ऑपरेट हांगा तूं फॅक्टरी घालूं शकता दीज आर फॅक्टरीज वीच आर ऑपरेटिंग दिस इज नॉट अ हॉटेल cloud kitchen on first and fourth floor which are operating दिस इज क्लाउड किचन these are cloud kitchen which serve more than 2000 3000 people over a weekend 3000 4000 लोकांक तूं जेवण सपोज करून दिता ओवर अ विकेंड कितले जातले लोकांक फॅक्टरी चलयत तूं कोणें दिल्या परमिशनां सोसायटी कडल्यान सुद्दां तांचे कडेन परमिशन ना ना हे ग्रोसरी आहा तेंचे आनी हे किचन आहा ते ऑनलायन फूड प्रोसेसिंग अशें कितें आहा ते दिस इज फोर्थ फ्लोरार सुप्रीम सिटी सेंटर सो तेणे प्रोसेसिंग आनी ऑनलायन तेंगे सप्लाय जाता आनी ते ग्रोसरी आहा तेंचे सो हिंगा तेंचो एक किचन हेचो इलेक्ट्रीक वायरींग ना ऑन आशिल्लें तें एक्चुली तें शॉप बंद जाल्लो हें तेणें बंद करून मागीर भायल्यान स्मोक कोण येता म्हणून ताका आपयलें आनी तेणें आमकां कॉल दिला इमिजिएटली आमी आयले तरी आसतना कितले डॅमेज हे जावंक ना टायमार पावले ओन्ली प्रॉब्लेम कितें हें फूल हायड्रंट सिस्टम आहा बिल्डिंगेक फूल हायड्रंट सिस्टम आहा एक्सटिंग्विशर आहा सगळें आहा म्हणल्यार जेन्ना आमी आयले तेन्ना मातशें प्रॉब्लेम जाल्यार कितें उदक आमकां मेळोंक ना तेजो जनरल स्टार्टींग मारला आतां थंय आजून ते आसून चॅकींग करता कित्याक इमिजिएटली उदक जाय इमिजिएटली सकाळ वयर उदक हाडपाक त्रास जाता आनी टायमूय लागता सो इमिजिएटली देखून हे सिस्टम घायला फायर हायड्रंट सिस्टम हे चलोना जाल्यार व्हडलो इश्यू सो आतां चोवपा जाय तेणे एनओसी रिव्यू केल्या हें आतां तेजें चलोंक ना तेजें आमी हें घालतले पयलीं चॅक करूंक जाय 1845 सो इमिजिएटली आमी टर्न आउट केला आमकां कॉल आयल्ले जस्ट बेस्ट स्मोक येता म्हणून केन्ना उज पेटला म्हणून आमकां सांगूं ना आनी वयर बिल्डिंगेक म्हूण सांगूं ना आमकां सांगलें शॉप म्हणून ते आमकां रेजिडेंशियल हें न्हू कंप्लेन हे मिक्स आहा हे एक्चुअली रेजिडेंशियल कम कमर्शियल आहा दिसता ती हें कमर्शियल जालें ना फायक आमकां कॉल येयली आमकां एड्रेस कुंडे पेट्रोल पंपाक दिला शॉपाक म्हणून सो शॉपा आहा म्हणून शॉपाक म्हणून दिला हें सुप्रीम सिटी सेंटर तो उजो लागला तो स्मोक भायर सरतालो तो फोर्थ फ्लोर हे सुप्रीम सिटी सेंटर आहे आनी तेंचे फूड प्रोसेसींग आनी गेले सामान तेजें विकपाचें सॉरी विकपाचें ग्रोसरी तेजे हें एक्चुली कमर्शियल बिल नॉट रेजिडेंशियल म्हणजे रेजिडेंशियल म्हणून ऑफिसूय हाडला ती रेजिडेंशियल लागना रावल्यार रेजिडेंट लागना सो हेका फूल हायड्रंट सिस्टम आहा फायराचो जेन्ना उज पेटलो ऑपरेट करपाचो आनी एक्सटिंग्विशर ह्या आनी तेणी ऑपरेट करपाक फायर ब्रिगेड येयच पयली ओके आमकां दवरपाक तो स्प्रेड जायना जावपाक हें पयलें मेन आसता हां इमिजिएटली तेंचो लोकांक अलर्टूय करूंक जाय कोण भायर सरलो ना उज लागला म्हळ्यार कोण अलर्ट जाला कितें तेणें हेंय मारलो ना मेलेज पॉयंटूय हें केलें एक्टिवेट केलें ना सो तो उज लागला तरी आसतना किचना लागलो तो किचन तेंचें इलेक्ट्रीक हें आसलेलें तेंच जोडलां आनी तें बंद जाल्लें एक्चुली शॉप बंद वयर तें बंद जाल्लेलें तेंचें ओपन आसोंक ना सो तेणी कोणें सांगलां ताका आनी ते प्रमाणे तो आयलो आनी आमकां कॉल दिली तेणी आमकां ते कॉला प्रमाणे आमी आयले कुंडे पेट्रोल पंप चोयले हायरच दिली पण गॅसीचे पायप हायड्रंट सिस्टम तेंचो आहा तो आजून आमकां पंप आहा तो ऑपरेट करूंक जावंक ना आतां आमी सोदता तो हायड्रंट पंप खंयच्यान तें घायला तें आमकां इम्पॉर्टंट आसता हय इम्पॉर्टंट आसता आतां चॅक करूंक जाय एनओसी तेणें रिन्यू केल्या वा ना पण गॅसीचे पायप आहा तेंच्यांनी कनेक्शन घेतलां एलपीजी गॅस कनेक्शन तेजे गॅस बँक आसता एलपीजी गॅस बँक आसा तेतूंतल्यान रिलीज जाता वयर ते बेस्ते वचना तेतूंतल्यान रिलीज जावन ताका हें आसता पण वयर गॅस धरूंक ना चड आनी उजो लागल्यार चड ते इलेक्ट्रीक वायरींग आहा ताका पेटलो आहा लायटीचो इलेक्ट्रीक शॉर्ट सर्कीट जावपाक तेच ते शॉर्ट सर्कीट जावपाक शकता ते बंद आशिल्लें लॉस कितले जाला लॉस तुका अजून एस्टिमेट करूंक ना व्हडलेशें तेंचो लॉस जावंक ना म्हणल्यार ओन्ली फॉर ब्लॅक आवट जाला तो स्मोक जाता कार्बन सगळें कार्बन ब्लॅक आवट कार्बन सगळें स्प्रेड जाल्लो आहा आनी ताका वचोंक मागीर तेणी वेंटिलेशन करूंक ना आमी वचोन हेणी आमचो आवाज तेणी वचोन इमिजिएटली ते वेंटिलेशन किचनान कितें ते रांदतात फूड प्रोसेसींग ती ऑनलायन कितें सप्लाय करता ते